सान फ्रांसिस शावियराच्या पवित्र कुडीचे दर्शन घेवपाक दिसान दीस भाविकांची गर्दी वाढत आसा। भाविकांच्या वाडट्या गर्दीक लागून सरकारान दर्शन घेवपाचो वेळ कांय प्रमाणात वाडयला। आता सकाळची 6 ते सांजे 7 मेरेन गोयच्या साहेबाच्या पवित्र कुडीचे दर्शन घेवपाक मेळटा। 21 नोव्हेंबर 2024 दिसा सावन सान फ्रांसिस शावियराच्या कुडीचो दाखवण सुवाळो सुरू आसा। 5 जानेर 2025 मेरेन हो सुवाळो चलतलो। दिसाक कितलेशेच भाविक गोंय तशेंच गोंया भायले आनी देशा भायले पोरण्या गोंया गोयच्या साहेबाच्या पवित्र कुडीचे दर्शन घेवपाक येतात। सद्याक इतली भाविकांची गर्दी आसता, लायनीक रावन इगर्जेत गोयच्या साहेबाचे दर्शन घेवपाक पावता म्हणसर सहज 1 ते 1.5 वर वता। मात भाविक तितल्याच भावार्थान ह्या लायनींनी रावन सांताच्या पवित्र कुडीचे दर्शन घेता। ह्या पवित्र सुवाळ्याचे इगर्जेन आनी सरकारान मेळून संयुक्तपणान बरे रितीन आयोजन केलां। दर्शनाक रांकेन रावतना भाविकांक गैरसोय जावची न्हय म्हण पुराय जबाबदारी घेतल्या। रांक शिस्तीन फुडें सरची म्हण अदीमदीं सगळे कडेन आप वावुरपी लोकांची सेवा करपा खातीर रावल्यात। तशेंच रांको चालू आसतना गरमी जावची न्हय म्हण अदीमदीं फॅन लायल्यात। त्यान भायर भाविकां खातीर पिवपा उदकाची सोय केल्या। नितळसाणेची पुराय खबरदारी घेतल्या। शिस्तीन आनी नितळसाणेन पवित्र सुवाळ्याचें आयोजन केलां। भाविकांची गर्दी पळयतकर ह्या इतल्या दिसांक कितलो लोक येवन गेलो हाचो अदमास लागता। देश विदेशांतले भावार्थी दर्शन घेतल्या उपरांत फेरयेंत भोंवतनाय पळोवपाक मेळटा। फेरयेंत खाजे चणे भिकणांचे मांड पळोवपाक मेळटा। त्यान भायर पार्किंग लॉटांत शिस्तीन गाडयो पार्क केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा। हाचे वेल्यानय कितले लोक पोरण्या गोंयांत आयल्या तेवूय अदमास लावं येता। इगर्जेची समिती, एक्सपोजिशन समिती, सरकारी यंत्रणा, मेडिकल टीम, गोंय पुलीस, येरादारी पुलीस, अग्निशामक दळ तशेंच सगळ्या म्हत्वाच्या घटकांनी संयुक्तपणान केल्ल्या वावराक लागून आतां मेरेन सुरळीतपणान ह्या पवित्र सुवाळ्याचें आयोजन जालां। हो दाखवण सुवाळो धार्मीक सुवाळो इतिहासीक नदरेनय देश विदेशांतल्या पर्यटकांक पोरण्या गोंया आकर्शीत करता। ताका लागून हो दर्शन घेवपा खातीर वाडयल्लो वेळ यात्रिकांक दर्शन घेवपाक आनीकय सोयेचो जातलो असो अदमास आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।